असा जुवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 15 अध्याय पयले तावन 8वें वाक्य. हांव खरी दाखवल आनी म्हजो बाप थोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावानांतल्यान फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले एक फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून आसतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतली जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. देवाचें उतार हे. जेजू दाखवल आमी ताजे फांटे म्हणलें. आदल्या ब्रेस्तारा आमी एक नियाळ केल्लो आनी आयचो भाग ताचो मुंदोरसून आसा. आदल्या ब्रेस्तारा आमी सांगलें कशें टेलिपॅथी चिंताप आसा तें वैज्ञानीक तरान रुजू जालां. त्याच प्रमाणे जें कितें हांव चिंतां तातूंत एक वायब्रेशन या तरंगा या फ्रिक्वेन्सी म्हणटा ते फ्रिक्वेन्सी तें वाऱ्यार आसता. आनी जर तर अनेक व्यक्ती ते आयकता जाल्यार त्याच विशयी चिंता जाल्यार तें त्या विशयी ताका बोगणां येतात. हाचे विशयी आमी फोर मस्तो डीपर आमी चिंतून वेल्लें. आनी मुंद वचून आमी सांगलें जशें सर्वेस्पराच्या आत्म्याची फ्रिक्वेन्सी या ताजें तरंग केदाळे आसा, पूण हांवें तें ऑन करतांगी म्हणलें सवाल. कशें हांव टीव्ही दवरतना म्हज्या हॉलांत सक्कडी चॅनलां आसात, चॅनलांचे फ्रिक्वेन्सी आसा, पूण हांवें TV 9 दवरल्यार TV 9, या उदय TV दवरल्यार उदय TV, या स्पोर्ट्स स्टार दवरल्यार स्पोर्ट्स स्टार, या खंयची हांव दवरता ताजेर वंदून आसा. आनी त्या देखून म्हज्या जिवितांत ती सर्वेस्पराची तें फ्रिक्वेन्सी आसा. आनी जे दाळा हांव ती ऑन करता त्या दाळा ती म्हाका मेळटा, त्या दाळा आमकां मेळटा म्हणल्या विशयी ती आमी पोर चिंता पटयलें. आनी एक चिंता पटयलें आमी जशें आमी बॅटरी केदाळे चार्ज करता तशेंच आमी देवाच्या आत्म्यांतय आमी एक जावन तेवळ आसाचे. खंय गेल्यार आमी आतां खंय विसरल्यार थोडे फावटी आमी जोक्साक जाल्यार सांगचें आसा. कितें म्हणटा आमी म्हणटा कापी दिनातल्यार उरना, खंय एक म्हज्या फोनाक एक चार्जर मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून. म्हळ्यार तशें एक चार्जाक आमी तितलें इम्पॉर्टन्स दिता. आनी एक घडीगी 2 मिनटांगी 5 मिनटांगी आमी तवळ फोन चार्ज केल्ल्या वरवीं आमच्या फोनांत बॅटरी फुल्ल आसता. त्याच प्रमाणे आमी दिसाक एटलिस्ट अर्द्या वरा गिफ्टिंगी 1 वरा गिफ्टिंगी देवाचो उगडास काडिल्ल्या वेळार दैवीक सत्तेची फ्रिक्वेन्सी ताजी सकत आमचे तें एक जाता. आनी त्या वरवीं आमी फुल्ल चार्ज जावन आत्म्याच्या सैमान जिवंक शकता म्हणलें आमी एक गुणायन चिंता पटयल्लें. आज एक मॅट मुखार येता आमी. पयलें सवाल ही आध्यात्मिकता आसा पळय ती एक केवल तुका एक रस्तो गी म्हळ्यार आध्यात्मिकतेचो एक रस्तो, एक लौकीक जिवनाचो एक रस्तो, आनी आमी कालींग करता जाल्यार आनी एक रस्तो. तसोच एक आध्यात्मीक असो एक रस्तो गी म्हणलें चिंता मुस्तुपुटी आमकां दोसता. कित्याक म्हळ्यार ह्या पुरा विशयान आमी नियाळ करता आसतना मुस्तुपुटी आमकां जाता तें पुरो आमकां सांगलें न्ही बा खंयी पाद्रापांगी सिस्टरांगी ह्या बरें मागणें मनशांक तांकां पुरा आमकां खाल्याक हें पुरा रटावळ तें फांटो खंय ताका दाखवल्याक लागून आसचो खंय आनी ताजे तो सकत उरचें खंय आमकां खालें लागो म्हणलें सतापुटी आमचें तें चिंता वळता मोगाचें न्हू. आध्यात्मिकता या स्पिरिच्युअलिटी ती एक
विंगडस मारोग्नी उडा असतो विंगडस मारोग्नी तो आध्यात्मिकता स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार आमी खंयच्याय संगतेन आसो जावंक पुरो एकलो वकील जावंक पुरो एकलो डॉक्टर जावंक पुरो एकलो स्टुडंट जावंक पुरो एकली पतीण जावंक पुरो एकलो पती जावंक पुरो एकलो बापूय जावंक पुरो एक खंयच्याय एका उद्योगान आसूं पुरो खंयच्या एका पोजिशनार आसूंक पुरो तो जावन असो आमचो रस्तो हांव एक वकील जाल्यार म्हजो रस्तो एक वकील जावन रस्तो हांव एक घरा हांव एक घर सांबाळची स्त्री जाल्यार तो एक म्हजो रस्तो हांव एक धर्मीक जाल्यार म्हजो तो एक रस्तो हांव एक ड्रायव्हर जाल्यार तो एक म्हजो रस्तो आमचे हर एक आमचो तो रस्तो जें कितें आमी काम करना आसा जें कितें आमी डेजिग्नेशनार आसा तो एक पुरा केवल रस्तो ह्या रस्त्यार कशें वचचें म्हणलें आध्यात्मिकता शिकोवन दिता ह्या रस्त्यार कशें वचचें म्हणलें आध्यात्मिकता शिकोवन दिता चिंतया हांव एक बापय म्हजी थंय आसची आध्यात्मिकता एक बरो बापूय कशें जायचें म्हणलें म्हाका शिकोवन दिता हांव एक वृत्तेंत वकील हांव एक बरो आध्यात्मीक तरान बऱ्या वृत्तेंत कशें वकिलता दाखय येता म्हणून सांगून दिता हांगासर असो एक धर्मयण आपूण कशें एक धर्मयणीचें म्हजें जिवन आध्यात्मीक रितीर बऱ्या तरान हांवें जियेत म्हणलें द स्पिरिच्युअलिटी ह्या हांगासर आसा एक ड्रायव्हर जावंक बरो ताचे प्रोफेशनांत एक बरो ड्रायव्हर जावन एक आध्यात्मिकाचो ड्रायव्हर जावन चड चार्ज करना बऱ्या रितीर छबीतेर आपूण व्हरता कांय टेन्शन नासतना तशें एक ड्रायव्हर जावंक बरो एकलो व्यक्ती अनेक खंयचे उद्योगार आसूंक बरो अनेकलो व्यक्ती अनेक उद्योगार आसूंक बरो खंयच्या उद्योगार असल्यारय स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार आध्यात्मिकता म्हळ्यार तुजें काम सारके रितीर करूंक सहकार दिवचें आध्यात्मिकता मुस्तुपटी आमच्या मतीन बघता हें कोणा पुरा कोणाक सायबा तें पुरो तांकां आमकां न्ही आमकां बरें जाता हें पुरो आमचे विशयीत न्ही तशी आमच्या आध्यात्मिकता म्हळ्यार आमचें चिंताप हांव एक लौकीक व्यक्ती त्या देखून म्हाका हें सांगलें न्ही तें तांकां बरो तें सोमा आमकां जाता म्हणलें चिंताप मोगाचें न्हू तांकां आनी आमकां लायक आनी धर्मीक या तो त्या प्रायसो ते 50 वर्सां 60 जाल्यार साहेब आतां प्रायसो न्ही आतां तशें हांव आतां ल्हान भुरगो न्ही म्हाका संबंद ना म्हणलें चिंताप न्ही मोगाचें न्हू आध्यात्मिकता हर एक लेगीत ल्हानशा भुरग्याक तावन व्हडल्या प्रायाच्या व्यक्तीक खंयच्या उद्योगार आसले ल्हानशा कामां तावनी व्हडल्या कामार आसच्या व्यक्तीक सगळ्यांक एकच जर तर आमी चड आमी थोडे आमी कितें बरें एक मागण्याचे मनीस आसा थंय जाल्यार तांकां एक शिकोवन मात ताणें एक्स्ट्रा दिवेत उरलें कांय एक्स्ट्रा ना तो एक विंगडस व्यक्ती न्ही विंगडस ताजें एक कालें व्याप्त न्ही बघार एक शिकोवणदार जावन ताणें सांगयत याक अनेकल्या भाशेंत एक सही करियत तशें करियत पूण ताच्या जिवनांत तें आध्यात्मिकता आनी लौकिकता म्हणलें दुसरें न्ही लौकिकतांतच आमचें आध्यात्मिकता आमी सांगून दिवच्याक ती जावन आसा खरी आध्यात्मिकता त्या देखून हे आमी व्यत्यास पयलीं आमी जाणा जाय नाजाल्यार आमी जें कितें आतां नियाळ करता तें आमकां कांयच प्रयोजना पडना कित्या खातीर आमी करचो वावरांत आध्यात्मिकता आसा जाय कित्या खातीर आमी करच्या वावरांत आध्यात्मिकता आसा जाय आमी म्हणटा उगडापण ग्रंथांत आमी पळयता दुसऱ्या अध्यायांत 23वें वाक्य म्हणटा तुमकां हर एकल्यांक तुमच्या करण्या प्रमाणे दिवी जाल्ली मजुरी हांव दितलो म्हणून हर एकल्यांक ताच्या करण्या प्रमाणे खंयचोय आमी वृत्ती आसूंक बरो खंयचेंय आमी काम करूंक बरो कितेंय आमी ह्या संवसारांत जावंक बरो हांव एक ऑर्डिनरी एक स्टुडंट जावंक बरो पूण म्हजें शिकप हांवें सारके रितीर शिकलां गे म्हणल्यार चिंताप जर तर म्हजें तें आसा तें म्हजें काम बऱ्या तरेन केलां ताजे प्रमाणे तें म्हाका मजुरी मेळटा हांवें कालिंगीका जायजे एक भयंकर एक आध्यात्मीक व्यक्ती दॅट इज नॉट ए टोटली डिफरंट थिंग तें विंगडच न्ही त्या देखून म्हजें काम खंयच्याय कामार हांव आनी तूं आसूंक बरो मोगाचें न्हू पूण आमच्या कामांत कशी आध्यात्मिकता आसा ताजे वयर आमकां तीर्प जावचें आनी त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायांत पयल्या कोरिंथकारांक पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 8वें वाक्य म्हणटा रोयतलो आनी उदक वतलो एकच शेवटाक वावरतात तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरात लेगीत मजुरी जोडटलो कितें आपूण वावर करता त्या प्रकार आमकां मजुरी त्या देखून
चिंत्या एक बरी एक पतीण आसा ती आध्यात्मिकतान असल्या वेळार ती एक बरी पतीण जावन आपल्या पतीक एक विश्वासी पतीण जावन घर सांबाळची एक बरी पतीण जावन ती एक्सलंट जावन आसा, ती एक्सलंट जावन आसा. त्या ती घरात सासूंक पुरो आध्यात्मिकताच्या ती पतीण हांगासर आसच्या व्हडल्या FRCS काल पुरो व्हडले शिकल्याच्या डॉक्टर लौकीक डॉक्टर वठ्ठारे जिवनच्या व्यक्तीक ताचे ह्या हांगासर आसची व्यक्ती उत्तम जावन आसा. आनी जर तर तो व्यक्ती जर तर ताचें कितें डॉक्टर पण बऱ्या तरान करनासता जाल्यार हांगासर आसची व्यक्ती आध्यात्मीक तरान बरी करनासता जाल्यार ती दोगांय इक्वल जावन आसात, तांचो डिफरन्स ना. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं कितेंय कर कालेय कर तुजी मजुरी आसची तुज्या कामाद्वारे. आनी त्या देखून सामर्थ्याच्या 3 अध्याय 10वें वाक्य म्हणटा इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हरी एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. आयच्या दिसा आमी वचपान पळयलें जर तर तें बरें फळ दिना देवा वटो जिजू वटो सांगातपणान ना ते सुकता कातरतात आनी उज्यांत उडयतात. हांव आनी तूं तशें तसांगे म्हणलें आज एक घडी चिंतेचें मोगाचें न्हू. आतां मुखलें आमी नियाळ आटयचे आसतना हांवें तुवें चिंती जाय म्हजें आनी तुजें काम खंयच्या वृत्तेंत आसूं दी खंयच्याय कामांत आसूं दी तांतूं पवित्रकाय आसा गे, तांतूं जेजू सांगता हांव आनी तूं एक फांटो जावन आसा गे म्हणलें एक चिंताप हांवें तुवें ह्या वेळार आटयता. आयच्या दिसा वसल्या त्या वचपांत 3 पात्र आसात. एक थोटा माली म्हळ्यार सगळें पळोवन काणूसो सोमी जेजू म्हणटा तो जावन आसा बाप जावन आसा थोटा माली. दुसरें थंयसर पात्र असो दाखवाल जेजू जावन आसा दाखवाल. आनी तिसरो पात्र जावन आसा फांटे आमी जावन आसा फांटे. आतां ह्या जेजू थंय आमी लागून आशिल्ल्या वेळार फांटे जावन आसल्या वेळार कितें जाता ताची सकत आमची सकत जाता. आनी त्या देखून त्या दाखवलेन कितें सकत आसा त्या सक्ते प्रमाणे फळ दिवंक शकता गे ह्या फांट्या तावन बरी सकत वचून तें फळ दिता. आज जेजू प्रत्येक लौकीक थरान म्हजे तें आनी तुजें तें मनशा बरें दिसना जावंक पुरो जर तर हांव आनी तूं ह्या जेजू थंय हांव आनी तूं फांटो जावन आशिल्ल्या वेळार सोमिया जेजूची सकत म्हजें तें आनी तुजें तें वळटा आनी जें कितें सोमी जेजू करूंक आशेता तें म्हजें आनी तुजें मुखांतर करता. कशें दाखवल डायरेक्ट फळ देना तो फांट्या मुखांतर फळ देता. त्याच प्रमाणे थंयसर आसचे दाखवलेचे फांटे जावन आसचे हांव आनी तूं जमिया जेजूची सकत म्हजी आनी तुज्या मुखांत वळटा आनी ताज्या मुखांतर हांव आनी तूं बरें फळ दिवंक शकता. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी जर तर बरें फळ दिवच्या हाका आणखी चड ट्यून अप प्रून करता म्हणटा. कितें करता तो चड आनी चड ताका बरें करूंक थंयसर प्रयत्न करता भेंडटा वा नितळ करता. आमी कितें पळयता थंयसर 5 संगती थंयसर पळयता. पयली संगत जावन आसा फांट्यांनी हांवें आनी तुवें बरें फळ दिसय बरें फळ दिसय ताजे बसत हांवें आनी तुवें वावर करूंक जाय पवित्र म्हज्या ध्यान्या फळांनी हांवें आनी तुवें बरोवंक जाय हें अशें ता पयलें मॅट. आनी एक चिंताप थंयसर आसा तें भेंडून नितळ करता. आमी सांगता आमी इतलें बरीं आसा साहेब आनकी कितें आमकां उपाद्र कित्याक म्हळ्यार हांव फळ दिता सोमा आनकी चड फळ दिवच्या खातीर जेजू म्हाका भेंडून नितळ करता. जर तर हांव 5 सायब आसो टोटल जाल्यार म्हजे कडेन गमान आसचें ना. पूण जर तर हांव एक बरो आसा तरी पूण आनकी चड बरें फळ दिवचें म्हणल्या खातीर आयज वचप सांगता म्हाका आनी तुका भेंडून नितळ करता. त्या देखून आमच्या जिवितांत कश्ट येतना चिंचे नाका म्हाका कित्याक कश्ट येता हांव इतलो बरो आसा हांव इतलें बरें करता आनकी कित्याक येतात म्हळ्यार आनकी चड हांवें तुवें चड बळादीक जाय जें म्हणल्या खातीर दिता. तिसरें हांवें तुवें एकवटान राव अशें म्हणटा. त्या फांट्याक तुमी पळयलें जाल्यार एक विशेशता कितें म्हळ्यार एक फांटो एका वालीचे की चड वालीचे फांटे जावंक शकता की एक फांटो एका वालीचे की चड वालींक फांटो जावंक शकता की जायना इम्पॉसिबल. एक फांटो एकाच वालेक 2 वालींचे 3 वालींचे फांटे जावंक साध्य ना. हांव आनी तूं आशेता जेजू
थासो फंटो एकल्यासो माझ जावंक देखून जिजून सांगले ओपार तुमी दुडवाची आनी देवाची दोगांयचो मोग करूंक जायना म्हणून. म्हळ्यार एका कुशीन म्हजो पांय म्हजो फंटो एकाक त्या कुशीन आनी एका ह्या कुशीन जायना. जेजून सांगलें फांटो जावन तुवें आसा जाय. कित्याक म्हळ्यार एकच कडेन तुवें कनेक्शन जावन आसा जाय. संवसारीक रितीन त्या मनशा संगी ह्या मनशा संगी हांव एक फांटो जालो जाल्यार हांव फळ दिवंक शकना, बरो फळ दिवंक शकना. त्या देखून हांवें तुवें एकवटान रावचें म्हणलो स्वामी जेजू संदेश दिता. रावनातल्यार आमकां त्या फांट्यान कातर उडयतात तो सुकता आनी तो जिवंक शकना. आनी तसल्यांक उज्यान घालून लासता म्हणटा आयचो पळयत पुस्तक. आज म्हाका आनी तुका आशा आसा, हर एकल्याक आशा आसा. आमी आतां आयकलें बरें फळ दिजें म्हणून, बरें फळ दिजें म्हणून. हांवें थंय कितले वटेन डिसायड केला, निर्धार केला, आसतना बरें काम करता. खाली करता फर्स्ट क्लास काम करता, आज कंप्लीट चेंज. पूण फळ येना. कित्याक सांगा पळया, बरो फळ येना सांगा पळया. मुस्तमुटी हांव आनी तूं वावर करता समा, करेक्ट करेक्ट वाचचीं भुरगीं बरें करून वाचता म्हणटात, आस्तावन फर्स्ट क्लास हांवें वाचचें म्हणटात. आनीक कोणाक जाल्यार तांच्यांच्यान आस्तावन फुल्ल चेंज, फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटात. जाल्यार हर एकटी आमी 5 मिनटां, थोडीं 10 मिनटां, थोडे अर्दे वर, 1 वर खंय मोत येता गी आमची सगळ्यांची येता गी. तो पुरा टायम वेस्ट जावन तसा गी. इजंट इट ए टोटल वेस्ट. 5 मिनटां, 10 मिनटां, 15 मिनटां कॉन्सन्ट्रेशन खंय येता, कोणा कडेन उलोवंक लागता, खंयच्या संगतीन चिंतूंक शकता. हांगासर मागण्याक बसल्या कडेन सडन म्हाका कामाच्या विशयान चिंतूंक सुरू जाता आनी त्या कामाच्या विशयान हांव 10 मिनटां चिंता. हांगा 11 मिनटां मुखार आसा, हांव 2 वरां बसल्यार म्हजे मदलो कितलो गी वेळ खंय येता, अनेक कडेन चिंता पळोवन येता. ओके, त्या वेळ नासले वरवीं कितें जाता, कनेक्शन टच जावन आमी कॉन्सन्ट्रेशनार आसना. अनेक चिंता पळय हे आसा जे जाल्यार कनेक्शन कंटिन्यूस आसा जाल्यार देवा थंय कनेक्शन आसा जें म्हणटा आमी, फांट्या बरी आसा जें म्हणटा ताका कालें करूंक जाता. कित्याक आमकां तें जायना म्हणलें अनेक चिंता, कित्याक जायना म्हणलें. त्या खातीर 3 संगती आमी आडायचे खंय. वी हॅव टू एवॉयड 3 थिंग्स. एक, दुसऱ्यांची सलाह वा जाणवाई. देवाची जाणवाई मात्र काणायचें खंय. देवाची जाणवाई मात्र काणायचें. उरली सलाह जाणवाई आमी काणूंक नसो. दुसरें, देवा विशयन चिंतीसय न्ही, उरल्या संगती विशयन चिंतचें. उरल्या संगती विशयन, उरल्या व्यक्ती विशयन चिंतचें न्ही. तिसरें, देवाक हर एकांती आमी पळयसय न्ही, उरल्या सक्तींक आनी उरल्या व्यक्तींक. कितें, पयलें देवाच्या जाणवायक मात्र आमी त्या प्रकार वचा जाय न्ही. मनशांच्या या इतर कोणाच्या जाणवाया प्रमाणे, तांचे सलाह प्रमाणे वचूंक नसो. दुसरें, देवा विशयन तशें चिंती जाय न्ही, उरल्या मनशां या उरल्या संगती विशयन चिंतचें. तिसरें, देवाकच आमी पळय जाय न्ही, उरल्या व्यक्तींक या संगतींक. हाका एकच एक एक्सेप्शन म्हळ्यार, एक या 3 हाका एक्सेप्शन काडलें म्हळ्यार दुसऱ्या विशयन चिंतचें, या दुसऱ्या संगतींक पळोवचें. तुवें केदाळा पळयत म्हळ्यार तुका कांय म्हणीत न्हू, बरें करूंक आसा, साध्य आसा जाल्यार पळयत, बरें करूंक साध्य आसा जाल्यार. उदाहरण हांव दिता. म्हजे कडेन जाय तितल्यो वॉट्सअप मेसेजीस येतात, जाय तितल्यो तुमकां येतात, या फेसबुकार जाय तितले येतात. ओके, ते कितले वाचल्यार खाले म्हण आमकां प्रयोजन आसा की. म्हाका तुका कांय चेंज करूंक जाता की त्यो संगत्यो, सबार संगत्यो हांव आनी तूं वाचता, हांव आनी तूं पळयता, तातूंत कांय आमकां बदलावण करूंक जाता की. तुमी खंडीत जावन सांगूंक पुरो कितें तातूंत पाड कितें आसा पळयल्ल्यान, बदलावण करूंक जायना. पूण तातूंत पळयल्ल्यान पाड कितें आसा, पाड कितें आसा, पाड कितें म्हळ्यार मुस्त संगती तुज्या मांड्यान भरतात. काल जातात मुस्त संगती म्हज्यान तुज्या मांड्या भितर भरतात. मुस्त संगती भरल्या वेळार काल जाता म्हळ्यार तुजें 2-3 सायड इफेक्ट जाता. एक, तुजी चिंता तवळ तवळ बदलता. कित्याक म्हळ्यार कितें म्हज्या मांड्या भितर आसा ताजे प्रमाणे म्हजें चिंताप बदलून वता, कलर येता, दुसरो कलर म्हज्या चिंतपाक येता.
दुसरें म्हज्या मांड्यान सड बरोवन सड कन्फ्युजन जाता, हें सोमांगी तें सोमांगी हें सोमांगी म्हणून मस्त बुटी आमकां कन्फ्युजन जाता. आमी कित्याक देवाचें मात्र आमी जाणवाय काणगे म्हळ्यार चिंत्या आमी म्हणूंक पुरो हें पुरो विज्ञान, हे विज्ञानाक आयकनासतना देवाची जाणवाय मात्र काणयचें म्हळ्यार हाका कांय म्हणी अर्थ आसा गे म्हण तुमी म्हणूंक पुरो. म्हजें एक ल्हानशें सवाल, विज्ञानाचें तुमी चरित्रा फाटल्यान पळयलें जाल्यार कितें पयलें सांगिल्लें आतां तें समानी म्हणटात, आतां म्हणटात दुसऱ्यांत सांगतात. साबार विज्ञानाचे संगत्यो खंयच्यो खंयच्यो चेंज जाल्यात. आज वकात म्हणलें आनी एक 10 वर्सां उपरांत म्हणटात ताचो सायड इफेक्ट आसा ते बॅन करतात. मस्त गुळयो बॅन केल्यो. कितलें तें विज्ञान, कितले खंय सायंटीफीक खंय खंय फॉरेन कंट्रीजान बारीक बरें सायंटिफिकली प्रूव्ड मेडिसन म्हणून सांगून त्यो गुळयो खायच्यो म्हणून कितल्या सगळ्या वर्ल्ड वायड सर्क्युलेट जाल्ल्यो. आज आमी पळयता जाल्यार त्यो बॅन जाल्यात. जाल्यार सायन्साचें सांगिल्लें तें सारकें, तें आदकून आमी फॉलो केल्लें रॉंग. पूण सुमी जेजू काल आज आनी फाल्यां तस्सो, ताजें चेंजीस ना. दॅट वील नेवर गेट चेंज्ड. विज्ञान चेंज जाता, मनीस चेंज जाता, संगती चेंज जातात, पूण देव चेंज जायना. त्या देखून देवांतल्यान कितें सुज्ञान येता तें मात्र हांवें तुवें घेतिल्ल्या वेळार हांव तूं फांटो जावंक शकता. चिंतया म्हजें सलाह हांव जर तर जाणवाय दुसऱ्या कडेन विचारता, म्हजें जड जावन आसचें या म्हाका वाल जावन आसच्या जेजू कथावन हांव स्विकार करना, डिस्टर्बन्स जाता. इट वील क्रिएट ए डिस्टर्बन्स. केदाळा हांव वालीक लागून आसता, वालीतोन येवच्या जाणवायक, वालीतोन येवच्या सक्तेक म्हणजे जेजूतोन येवच्या सक्तेक हांव वंदोन आसा, म्हजें जिवन फुल्ल बरें जाता. सवाल हांगासर येता, कशें देवाची जाणवाय म्हणून आमकां कळची गे म्हणून. बरें सवाल तातूंत आमकां कळचें म्हणून एकच फावटी आमकां जायना मोगाचें न्हू. केदाळा हांव तूं फांटो जावन वाली सांगाता एक जावन आसा, केदाळा हांव तूं देवा थंय एक जावन आसा, त्या दाळा म्हाका तुका सर्वेस्पराची मजत मेळटा, म्हाका सगळ्यांक सर्वेस्पराची सलाह मेळटा. पूण आमी कालें जालां म्हळ्यार आमकां तो थाळो आयकना जाला. सुरू आमकां खंडी जावन आयकना. चिंतया हांगा हे फॅनांनी कितलें आसतना लो केलें आसलें आमचो स्वास कडचो आयकता गे, फॅनाचो आवाज मात आयकता न्ही गे. त्याच प्रमाणे म्हजो आनी तुजो स्वास आयकत जाल्यार खंय नातल्या वेळार मात्र आयकता गे. ह्या संवसाराचे गोंदळ नातल्या वेळार देव असो तो हळू ताळो म्हज्या आनी तुज्या कोशेरदान, म्हज्या आनी तुज्या जिवितान ताणें दिवची एडवायस हांवें तुवें घेतली जाल्यार खंयसर गे वयर आमी पावता. आमी त्या वालीक आमी फांटो जावंक शकता. जर तर ते फांटो ह्या वाली सांगात आसून आनी एका वाली कडेन जॉयंट जाय जाल्यार कितें जाता? हांगा तो डिस्कनेक्ट जाता. सिंपल लॉजीक. केदाळा आमी ह्या संवसारीक चिंतपांनी बोगणांनी अनेकल्याची एडवायस सारन वेता. कांय नाका, आमकां सिंपल आमच्या दिसपडट्या जिवितांत पळया. आतां चिंतया एकल्यांची एक जाप न्ही गे. देव आतां प्रत्यक्ष जालो जाल्यार हांवें तुमचे कडेन विचारलें जाल्यार तुमी कितें विचारशात म्हळ्यार कालें म्हणटात. एक जाप दिताल्यात. म्हाका तशें जायचें, म्हाका अशें जायचें, हांव अशें म्हणटा, हांव तशें म्हणटा म्हणून. आमचे कोणाचे मती कॉन्स्टंट एकतल्याक रितीर नात. 100% शुअर आमचे कोणाचे मती एकतल्याक कॉन्सन्ट्रेशन एकतल्याक नात. एक तरान आन्सर करतात. खंयची एक विशय सांगते पळया, एकच विशय 10 पेपरांनी 10 रितीर येता. आज चिंता हांवें पळयलें हिंदू इंग्लीश न्यूज पेपरार वडलेंगन हेडिंगान एकत्र एका लायनीर आयलां जाल्यार अनेक रितीर उदेवणीर अनेकत्र रितीर इंटरप्रिटेशन करना आयलां एक न्यूज पेपरान. तीस अनेक न्यूज पेपर अनेकच रीत येता. सिंपल. म्हजे कडेन तुवें एक विचारलें ओपिनियन म्हजी एक आसता, अनेकल्याची अनेकलेच आसा. टोटल आमी कन्फ्युजन. जिवनांत आमकां इंत जावचें. जिवनांत काल जाता म्हळ्यार देवाची जाणवाय काणे नासतना मनशाची जाणवाय काणूंक गेल्ल्या वेळार एकल्याची एक जाणवाय आसता. तो एक सांगता, वो एक सांगता, हें एक सांगता. हांगा देवाची अनेकच आसता. आनी त्या देखून हांव म्हजें बरें परफॉर्मन्स दिवंक शकना. आय कांट गिव ए व्हेरी गूड परफॉर्मन्स. हांव रुपांतर जावंक शकना. केदाळा म्हणसर हांव देवाची
हे सुप्रीम जाणवाय हांव तूं घेवंक घेना गे मोगाच्या न्हू त्या दाळा म्हणसर हांव आनी तूं त्या वाली सांगाता एक जावन जिवंक कशें जाता मोगाच्या न्हू त्या समवेळासर आमकां एक जावन जिवंक शकना त्या देखून आनी एकल्याची जाणवाय तुमी म्हाका सवाल करशे येता खंडी जावन एका आले उलोवचा आनी एकल्याची दिसान अशें कशें करचें गे म्हणून खंयच्यान करी जाय आनी खंयच्यान करूं नसो सर्वेस्पराची जाणवाय कितें सांगता पळय हांव तुमकां उदाहरण सांगता आनी एक तुमकां उदाहरण दिवचें एकलो म्हणटालो हें तूं केल्यार तुज्या जिवाक भारी बरें ओके पूण आत्म्याक बरें गी कोण म्हणी सांगता गे तुका जीव मात सांगता तुज्या आत्म्याक बरें गे पाड गे म्हणून हें केल्यार तुका बरें इनकम येवंक हें भारी बरें मेळटा म्हणून एडवायस करूंक बरो हें केलें जाल्यार इनकम येवंक तुजें बरें मेळटा तुका आदाय येता हातूं पूण हें केल्यार तुज्या आत्म्याक कशें म्हणून कोण म्हणी एडवायस करता गी आमकां आसचीं आसात गी पूण देव एडवायस करतना कितें करता म्हळ्यार तुज्या आत्म्याक खंयचें बरें म्हणून एक सत सांगता आत्मो बळादीक जाल्यार हर एक तुजें बळादीक हर एक तुका सक्सेसफूल कूड बळादीक जावंक बरो तुजे सन्निवेश बोवरेचे सन्निवेश बळादीक जावंक बरो तरी हांव आनी तूं समाधानान जिवंक शकना कित्याक शकना आमचो आत्मो अस्कत आनी आत्म्यातय आसचे ते पिडे वरवीं आमी समाधानान जिवंक शकना आमकां आसच्यो एडवायस विंगड विंगड व्यक्ती विंगड विंगड दितात एकलो म्हणूंक बरो आरे हें केल्ल्या वरवीं तुका बरी पदवी मेळटा तुवें ह्या स्टेपार आतां गेलो जाल्यार तुजें राजकीय जिवन बरें जाता म्हणून देव म्हणटा देवाच्या जाणवायर म्हणटा आळे अशें करता जाल्यार तुजो आत्मो अस्क जाता हाका वचनाका म्हणटा दॅट इज गॉड्स एडवायस दॅट इज गॉड्स एडवायस मनशाच्या एडवायजाक आनी देवाच्या एडवायजाक मस्त व्यत्यास आसा दैवीक सल्ला तुजो आत्मो बळादीक करच्या रितीर येता संवसारीक सल्ला त्या त्या मनशाच्या दृश्टी प्रकार जावंक पुरो तुज्या कुडीक जावंक पुरो तुज्या मोतीक जावंक पुरो तुज्या लौकीक विविध पोजिशन्स हाका ह्या तुज्या पोजिशन्स ह्या म्हळ्यार स्थानमानाक ताका लागून ते एडवायस दितात आमी खंयचें काणयसय देवाचें एडवायस काणयसय कितें देव म्हाका आनी तुका एडवायस करता ते मात काण गेल्ल्या वेळार म्हजो आनी तुजो आत्मो बळादीक जाता केदाळ म्हजो आत्मो बळादीक जाता देव म्हळ्यार कितें आत्मो त्या आत्म्यातय हांव कनेक्ट जावन आसता आत्म्यातय हांव कनेक्ट जावन आसता ते देखून आसतना आमी हर एकी करता आसतना पळय मोगाच्या न्हू हें करचें म्हज्या आत्म्याक बरें गी फाट गी म्हणलें हांवें तुवें चिंतिसय जर तर हांवें आनी तुवें केल्लें देवाक खुशी जायना आत्म्याक बरें जायना जाल्यार हांवें तुवें सोडिचें पडटा मोगाचें न्हू दुसरें मुस्तो संगती आमी पेपरार वाचूंक पुरो आनी एकले आमकां सांगूंक पुरो सांगतात म्हज्या ऑफिसांत जशें जालें तशें जालें म्हणून 10 जाणां सांगूंक पुरो या शेजारा जशें जालें म्हणून आनी कालेंक जालें म्हणून जर तर ती थोडी फुडकिरे जावंक पुरो आनी ते फुडकिरे म्हज्या मोतींत गेल्ल्या वेळार काल जाता म्हजी मोत त्याच प्रमाणे पाड जाता थोड्यो संगतीक 100% समान जावंक पुरो थोड्यो संगती सांगल्यो तो सारक्यो जावंक पुरो म्हाका ताजेर 100% त्या व्यक्तीचेर तो बरो व्यक्ती आनी ताणें सांगचें 100% समान म्हणून बगूंक पुरो थवळ तरी जर तर ते म्हाका गरजेचें न्ही जाल्यार हांवें तें स्विकार करचें स्विकार हांव केल्यार तें म्हाका प्रयोजनाक पडना मोगाचें न्हू साबार संगती हांव तूं नियाळ केल्यार मस्त संगती आमकां गरज नासल्या विशयांत आमी मस्त आयकता वाचता पळयता सांगतात कांय आमकां बेनिफीट ना तांचो कांय बेनिफीट ना आमी मस्त कुठे न्यूजपेपरांनी पडटा थंय अशें जालां तशें जालां म्हाका कळ्ळें जाता वॉट इज द डिफरन्स दॅट मेक्स इट टू मी म्हाका केल्लो व्यत्यास येता तो वेळ म्हजो आत्मो बॉल करून केल्लो जाल्यार हांव खंय वचून पावतो हांव आनी तूं मस्त संगत्यो दुसऱ्यांनी सांगल्यो आयकोन आसा आनी नाका जाल्लें कालें म्हाका गरजेक पडनातले विशयी म्हाका कनेक्शन नातले विशयी आनी म्हाका कांय प्रयोजनाक पडनातले विशयी
त्यो पुरा हांव आयकून आसा हाचे वरी मुसावन तुजो मस्त वेळ पाड जाता आनी त्या देखून हांव आनी तूं सर्वीस परत कनेक्ट जावंक शकना हांव सर आसता एक जस्ट एक आज पळय आयच्या दिसा कितलो वेळ आमकां संबंदांतल्या संगते विशयंत आमकां गरजेपणांतल्या संगते विशयंत आमी वेळ करशिला म्हणलें पळयलें जाल्यार तुमी खंडिसांनी ओपतात वय आमी खंयी सुकोवन पडल्या म्हणून जर तर हांवें ताचो सुमिया जेजूचो फांटो जायचे जाल्यार असल्या गरजनांतल्या संगतींतावन हांवें तुवें भायर येवंक मोगाचें न्हू हांवें तुवें खंडिसांनी ह्या गरजनांतल्या संगतींतावन भायर येसय केदाळा म्हाका कांय करूंक जाता चिंत्या एकलो दुबळो आसा ताजे विशीं एकलो सांगता जर तर म्हाका कांय हेल्प करूंक जाता जाल्यार ती विशय हांवें आयकाचें कित्याक म्हाका तातूंत सही करूंक जाता म्हाका कांय करूंक जायना बेश्टें आयकोचें वेळ पाड करचो टोटल इट इज अ टोटल लॉस आनी त्या देखून म्हजी मोत देवा थंय कनेक्ट जावच्या बदलाक म्हजी मोत गरजनांतल्या संगतींनी कनेक्ट जावन आसा आनी गरजनांतल्या संगतींनी कनेक्ट जाल्ल्या वरवीं हांव एक बरो फळ दिवंक शकना तिसरें आमी दुसऱ्याच्या विशयेन चिंता पाठोवचें मोगाचें न्हू मुस्तपुटी आमी दुसऱ्याच्या विशयेन चिंता पाठोवचें ताजे विशयेंत हाचे विशयेंत बेश्टें तरी चिंतून वेळ पाड कितलो वेळ आमी सत्य सांगया म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें केलां तुमी केलां सगळ्यांनी केलां दुसऱ्या विशयेन चिंता पाठोवचें त्या व्यक्ती विशयेन ह्या व्यक्ती विशयेन निष्प्रयोजक तो व्यक्ती कांय बरें करीत पूण ताच्या विशयेन चिंतचें तो येवन डुमकी मारता ह्या विशयेंत हांवें चिंतचें ओय पलटी मारता ह्या ताजे विशयेन पाड बरें काल बरें चिंतून तशें दुसऱ्या विशयेंत कांय प्रयोजन पडना मोगाचें न्हू टोटली इट इज ए वेस्ट तेंत देवा विशयेंत ह्या बरें करच्या विशयेंत देवा विशयेंत म्हळ्यार चिंत्या हांवें कालें करता हांव हाचो अर्थ कोणाडे उलोवण जो म्हण न्ही हर एका व्यक्तीक हांव जर तर देवाक पळयता जाल्यार तें बरें पूण हांव देवाक त्या व्यक्ती थंय पळयना देवाक त्या संगतींत हांव पळयना बगार थंयसर दुसरीच एक संगत ह्या व्यक्ती पळयता इट्स अ वेस्ट टोटल वेस्ट त्या देखून हांवें न्ही तुवें दुसऱ्यांची सलाह घेवचें सोडूंक जाय दुसऱ्या विशयेन चिंतचें सोडूंक जाय दुसऱ्यांक आमी देखचें सोडूंक जाय हर एकान आमी देवाक देखून हर एक चिंत आसतना देवाच्या चिंतपाक सरी जावन चिंतूंक हर एका संगतीन देवाची सलाह घेवन हांव तूं गेलें जाल्यार आमी उंचल्या पावंडा पोगता मोगाचें न्हू तिसरें हांवें तुवें हर एक दीस आत्मो घट करूंक पळयसय म्हजो तुजो आत्मो घट जायना जाल्यार हांवें तुवें त्या फळ दिवंक म्हाका आनी तुका सकना मोगाचें न्हू आत्मो घट जावचें कशें म्हणल्या विशयेंत चड आनी चड हांवें तुवें चिंतिल्ल्या वेळार त्या देळा आमकां चड आनी चड बरें करूंक आमी शकता जिवितांत आनी जेजू थंय आमी एक जावन जियोंक शकता मस्तपटी आमकां भोगता नॉलेज दिवच्यो आतां संवसार कितें म्हणटा कोत्ता गे बुद्दवंत म्हळ्यार कोण म्हळ्यार कोणा लागीं मुस्तू काले म्हणटा ते विशय गुत्त आसा तो बुद्दवंत म्हणून कोणाक मुस्त विशय गुत्त आसा तो बुद्दवंत म्हणून संवसाराचें पुरो गुत्त आसा भितर आसचें आमकां कोण्णें गुत्त आमच्या विशयेन ओके भितर म्हाका जावचीं भोगणां म्हाका आसचो तो राग म्हाका जावचें तें इनकन्विनियन्स अशांती ताजे विशयेन आमी केदाळ म्हणून चिंतिल्लें आसा गे ताजे विशयेन आमी गुंडाय गेले हांव गे देखून जेजू म्हणटा सगळो संवसार तुमी जिखून आत्मो वगडयल्यार कितें फायदो तुजो आत्मो म्हळ्यार कितें तुजी चिंतना तुजी भोगणां तुज्या धनचे ताका आठावेटे पुरो तंत्र आयले हाचे विशयेन हांव आनी तूं चिंतिना मोगाचें न्हू कितलो वेळ हांव आनी तूं चिंता म्हाका आज कितलो असमाधान आसा म्हाका आज कितली बेजाराय आसा ही कशी उब जाली आतां का कशें शमानाक ना करीचें हांव म्हज्या भितरल्या रसवटा विशयेन हांव चिंतूंक वचूं चिंतिना भायल्या संवसाराच्या रसवटा विशयेंत सगळो वेळ चिंता सगळो वेळ उलयता सगळें हांव करता
आणि त्या देखून म्हजे भितरलें राजवट पोकळें जावन आयलां आनी भायल्या विशयंत जाय तितलें म्हज्या मांड्यान काडून घातलां आनी ह्या खातीर हांव एक बरी जिवन जिवंक जायना. जर तो वेळ कितें हांवें भायल्या खातीर हांवें करशिल्लो, म्हजें भितरलें म्हज्या पर्सनॅलिटी सोमा करूंक हांवें करशिल्लो जाल्यार आमी खंयी एक उत्तीम व्यक्ती जावन उत्तीम पर्सनॅलिटी जावन उसल्या पावंडाक वचून हांवान तो पावोवंक शकता आशिल्लें हांव. त्या देखून भायलें कितें आमकां गरजेचें न्ही, संवसाराची मायेत संवसारा विशीं न्ही, सेल्फ रियलायजेशन हांव कोण म्हजें तें आसचें तें रसवट कसलें. त्या देखून एकलो बरेणार म्हणटा आमी देवाक सोदून सगळ्यांनी धांवता. देव म्हजे भितर आसा, म्हजे भितर हांव पैण हांवें करूंक वचना. हांवें म्हजे भितर कशें पैण करचें, डीप हांव कोण, कित्याक ह्या संवसारांत आसा, म्हजो रस्तो खंयचो, म्हज्या रस्त्याक जाय आसचें खंयचें हांवें विसरून काडूंक जाय. म्हजो रस्तो हांवें गुंतून येतल्या वेळार ताणें एडवायस केला ताचे बरोबर येता आनी एडवायस करतना हाचे बरोबर आसता. कित्याक म्हजो रस्तो असो म्हाका गुंतूना, हांव कोण म्हणून असो म्हाका गुंतूना, म्हजी राजवट कसलें म्हणून म्हाका गुंतूना. आनी त्या देखून हांव त्या सरस्परा देवा लागीं कनेक्ट जावन ना, मोगाच्यान कनेक्ट जावन ना. स्वामी जेजू आयच्या दिसा सांगता म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे तूं एक फांटो जा म्हज्या जिवितांत. तुझे मुझे संगी एक फोटो जा, एक जा मुझे एडवाइस मुझे जाणवाय आयकोन तूं जिये, मुझे तो सकत गोड आनी तूं जिये, मुझे विशयेन चिंत, मुझे म्हाका तूं हर एकांदे फळे हर एकटी एका 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 दाखव एका फांट्या कालें आसा मोगाच्यान कंप्लीट ते दाखवल, ताका सगळें आसर दाखवल, ताचे तो विंगड जाल्यार ताका हिंस ना कांयच ना, हर एकांदी दाखवलेचेर तो हुंदोवन आसा. जर तर म्हजें आनी तुजें जिवन दाखवलेचेर तो हुंदोवन आसा जाल्यार कंप्लीट चेंज जाता. देखून जेजू आज म्हणटा, देखून आज जेजूचें तुमी वचपान पळयलें जाल्यार तुमी मुझे तें रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचें तें रावशात जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें. आनी तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. मोगाचें न्हू, कित्याक हांगासर सांगता मागल्या कुडलें तुमकां मेळटा म्हणून. कित्याक स्वामी जेजू म्हणटा जर तर तुमी म्हजें तें एक कोटलें जाल्यार मागल्या कुडलें तुमकां मेळटा म्हणून. मुस्तुबटी आमी संबंद आमकां बरो आसा म्हणचें देवा थंय कशें कोत्ता की आमकां उपकार मेळिल्ल्या वेळार संबंद बरें आसा म्हणचें एक चिंताप, सामान्य चिंताप. पूण निजायकी पळोवंक गेल्यार संबंद ताका बरें म्हणचें न्ही. संबंद बरें केल्यार हांव केदाळ देवा थंय संवाद करूंक शकता, त्या म्हजो संबंद बरो आसा. हांव जर तर देव जेजू कडेन मागता जाल्यार जेजू त्या विशयी म्हाका कितें एक सांगता जाल्यार तें हांव आयकना जाल्यार तें म्हजो संबंद बरो आसा. जर तर जेजू कितें म्हाका सांगता तें बरो आयकना, मागले कुडलें म्हाका मेळाचें, मेळ्ळें जाल्यार संबंद बरो, ना जाल्यार ना, म्हजी थियरी टोटली रॉंग, हांव टोटली म्हाका 0 मार्क. जर तर हांव संबंद म्हळ्यार जेजू कडेन उलोवंक शकता, ताजें बोगणांव आयकूंक शकता आनी ताजें चिंता म्हज्या जिवितांत आटयता, त्या वेळार मात्र म्हजो संबंद बरो. मस्त जाणां कडेन आमी उलयता न्ही गे, थोड्यां कडेन चड उलोवंक वचूं जायना. इल्लें उलयलें उपरांत खालें उलोवचें गे म्हूण चिंता, मस्त पटी आमी खालें उलोवचें गे म्हूण चिंता. जेजू कडेन आमकां तशें कितले वटेन बोगाना मोगाचें खालें मागचें नेक्स्ट केलें मागचें म्हणून करेक्ट सगळ्यांक आमकां भोगता. संबंद बरो ना, सिंपल लॉजीक. आमकांय तशें जाता मनशा कडेन उलयतना आमकां क्लोज आसल्यार घंटे कटले गेल्लें कळना, कांय विशय नासल्यार क्रिएट करन विशय सुरू जाता. तेंत आत्मीय संबंद ना जाल्यार नेक्स्ट काल उलोवचें, तो मुखार रावला, थोडे वटेन घरा येतात, घरा येतात 2 उतरां कसो खंयतो आयले जेवले तें पुराय विचारलें, मागीर नेक्स्ट काल उलोवचें म्हणून कळना, पॅच मस्त वटेन जाता, मस्त वटेन जाता. तशेंच देवा थंय म्हाका संबंद ना जाल्यार नेक्स्ट उलोवचें खालें म्हणल्यार म्हाका भोगता. त्या देखून पोरचे पटी हांवें सांगलें म्हणून म्हाका उडास सांगून जाल्यार परत हांव हें सांगून आसा. मस्त पटी हांव तूं बायहाट मागणी म्हणटा, बायहाट मागणी म्हणटा. बायहाट मागणी म्हणल्या वेळार काल जाता म्हळ्यार कोणेंय एकलें चिंत्या एकावन सिंपल एकावन कोणेंय एकलें बरयल्लें हांवें वाचल्यार कशें जाता. कोणेंय एकलें बरयल्लें एक प्रेमपत्र हांव एकल्या अनेका व्यक्तीक हांव सांगन जाल्यार तातूंत बोगणा नात, तातूंत पंच ना, कांय ना, खाली आसलें वाचून आसा मात्र. तेंतो हांवें डायरेक्ट उलयलें जाल्यार चिंतून उलयलें जाल्यार तातूंत फोर्स आसा. हांव आनी तूं खालें करता म्हळ्यार सामान्य तरान आमी बैपाट म्हणून येता मागणी, फट 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 म्हणून येता, वंटांनी आमच्या मागणी म्हणून येता, काळजांत उमाळना.
काळज जाता मोगाचे न्हू जर तर हांवान तूं बऱ्या तरान संबंध आमी आसा जाल्यार बऱ्या तरान आमी उलोवंक शकता जेजू कडेन त्या फांट्या बरी वाली कशें लागून आसा गे ताजे तोंड ईट सराग वळोवन आसा गे तशेंच हांव तूं निरंतर उलोवंक शकता केदाळ हांव तूं निरंतर स्पॉन्टेनियस मागोवंक शकता स्पॉन्टेनियस उलोवंक शकता आमचो संबंध बरो आसा म्हणून त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा हांगासर 10वें वाक्यात सांगता म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ ताज्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगान तुमी रावतल्यात वय मोगाचे न्हू स्वामी जेजूचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार ताची जाणवाय आमी स्विकार करची ताज्या जाणवाये प्रमाणे चलचें न्ही आनेकलो कितें सांगता आनेकलें कितें सांगता ताच्या जाणवाये प्रमाणे न्ही वयलें उडास दवरया आसतावन हांवें तुवें प्रयत्न करया एक वटेन कोणाय कितें ना म्हाकाय हांव प्रॅक्टीस करना आसा इल्लें प्रॅक्टीस करनंत आसा हर एकलें आमी प्रॅक्टीस केल्ल्या बरें तें मुखार हंताक आमी येता हर एकटी खंय एक थाळो सांगता अशें कर तशें कर म्हणून केल्ल्या बरें तशें करूंक आमी प्रयत्न करया हर एकटी सर्वेस्पराची जाणवाय आमी स्विकार करया दुसरें सर्वेस्परा विशयंत तवळ चिंतया अर्दे वरा केपटी एक वरा केपटी मिनिमम गडेपटी एक चिंतूंक पळया तिसरें हर एक कांती सर्वेस्परा सोम्या जेजूक आमी देखया हे तिनी केल्ल्या वेळार हांव आनी तूं सोम्या जेजू थंय एक कोटून जिवंक शकता बरें फळ आमी दिवंक शकता आमचो आत्मो दिसान दीस घट जातलो आनी ह्या आत्म्या मुखांतर जायतीं बरीं फळां हांव आनी तूं ह्या समाजाक दिवंक शकतले हांव आमेन.